जेजू जेरुसाल्याक चडून वेतालो आनी 12 शिसांक कुशीन व्हरून ताणें सांगलें, आमी आतां जेरुसाल्याक चडोन वेता आनी मनशाच्या पुताक मुखेल यादनिकाच्या हातान घालतले. तांकां मोर्नाचे फर्मोन ते मागतले आनी ताच्यो मस्कऱ्यो करून ताका जर्मोन मारूंक आनी कुर्सार किलावंक ताका ओनबावटाच्या स्वाधीन कोत्तले. आनी तिसऱ्या दिसाक तो पुनर्जीवन जातलो. तेन्ना जेबेदेवाच्या पुताची आवय ताजे सोशी आपल्या पुताक घेवन आयली आनी ताजे कडेन कितें मागूंक आयलेल्या भाशेन ताच्या पांय पडली. आनी ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणी म्हणलें, हे म्हज्या दोगां पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्या दाव्या हाताक तुज्या राजांक बसूंक लाय. जेजून प्रतिपाल केलो, कितें मागता तें तुमीच नकलो. हांव पियेतलो ते पात्रांतले तुमच्यान पिवंक जायत? ताणें म्हणलें, होय जाता. ताणें ताका सांगलें, म्हज्या पात्रांतले तुमी खरेंच पियेतले, पूण म्हज्या उजव्याक व दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलां तांकांच. हें आयकून हे 10 जाण त्या दोगां भावंडाचेर तिडकिले. पूण जेजून तांकां आपणा सोशी आपोवन हाडून सांगलें, ओनबावट्या मदीं तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयता आनी तांचे वडील आपल्या सत्तेचो बाळ ताचेर घालता म्हूण तुमी जाणान. तुमचे मदें तशेंच जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपल्या चाकरांक लावंक न्हय, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी समेस्तांचे सोडमणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला.